गोंय अंदू नॅशनल गेम्साचे यजमान, मात ह्या सर्तीत वांटो घेवंक यजमानांची सारकी तयारी जाल्ली दिसना। आमी टिमी सोदतात, टिमी तयार करपाची जबाबदारी खेळा संघटनांची म्हूण मुख्यमंत्री सांताक्रुजार सिंथेटीक टर्फाचे उक्तावणाक गेल्ले कडेन उलयलो। फाटली जेन्ना 6 वर्सां सातत्यान म्हणटा नॅशनल गेम्स येतल्यो जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्या एसोसिएशनाची जबाबदारी आशिल्ली त्या नॅशनल गेम्सा खातीर आपली टीम रेडी करपाची। एसोसिएशन प्रत्येक फावटी एसएजीच्या मिटिंगेन बसता आनी आमकां बाकीच्योच गजाली सांगता, बट तेंच्यांनी आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी तितक्याच पद्दतीन सांबाळपाक जाय। नॅशनल गेम जातले आमकां 6 न्ही, म्हाका दिसता 8 वर्सां पयलीं कळ्ळें गोंयांत नॅशनल गेम जातले म्हणून। प्रत्येक म्हणजे टिका करप सोंपें आसता, पूण खंय रे म्हणजे नॅशनल गेम पोस्टपोन जायत आसा, पण नॅशनल गेम जर येतली आसा तुमकां खबर आहा जाल्यार त्या एसोसिएशनांनी सगळ्यांनी फुडें वचून सगळ्यो टिमी रेडी जाय आशिल्ल्यो। आज स्पोर्ट्स मिनिस्टराक ताच्या खातीर टीम सोदची पडपाक जाय नासली। इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नवे शिक्षणीक धोरणात खेळांग आनी कौशल्य विकासाक खंय खूब वाव आसा। नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 वता आसतना खेळाच्या क्षेत्रांत ताका खूब व्हडलो स्कोप आसा आनी आतां खेळाच्या क्षेत्रांत जे ग्रॅज्युएशन्स आनी टॅक्निकल स्कील एड्युकेशन घेतले तांकां येता त्या फुडल्या 5 वर्सांक खूब व्हडलो स्कोप हो ह्या क्षेत्रांत आसा। त्या ती खेळाच्या क्षेत्रांत वेगवेगळे जे आमचे खेळगडी तयार जातले, खेळाच्या क्षेत्रांत स्कील एड्युकेशन जे भुरगे घेतले म्हणजे कोचीस जातले तांकां सगळ्या जाणांक नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 खूब व्हडलो स्कोप हो देशांत क्रिएट जावपाचो आसा आनी ताका लागूनच म्हणजे आमी केल्लें इन्फ्रास्ट्रक्चर हें खूब मोठ्या प्रमाणांत ताका युजूय येतलें। सांताक्रुजाची आदली आमदार मंत्री व्हिक्टोरिया मामीची मुख्यमंत्र्यान याद काडली। तिची सपना खंय पूत बीजेपीन येवन तडीक लायता, काँग्रेसीक जमलें ना। मामीची स्वप्नां म्हाका दिसता बीजेपी सरकारानूच कंप्लीट केल्या। मामी काँग्रेसीन रावनूय बी म्हणजे हांवें एकट्याच खातीर सांगलें की आमचें सरकार प्रत्येकाक रिस्पेक्ट दिता। मामी बाबडी थंय आसतनाय बी तिका तेन्ना उपोशणाक बसचें पडलें, म्हाका याद आसा। मामी बरोच तेंप थंय उपोशणाक सुद्दां बसली, बट तिचें कांयच काँग्रेसीन केलें ना। तिकाय न्याय दिलो ना आनी सांताक्रुजाकूय न्याय दिलो ना। आतां रुडाल्फ निदान मामीची स्वप्नां बीजेपीन येवन साकार करता तें पळोवन म्हाकाय बरें दिसता, कारण मामीच्या आत्म्याक शांती मेळटली। निदान रुडाल्फान तरी आपली स्वप्नां बरीचशी पुराय करपाक घेतल्या म्हणून तेन्ना जाली ना। हांवें एकट्याच खातीर सांगता म्हणजे खंयसरूच डिफरन्सीस न दवरता रुडाल्फ आमच्या बरोबर आयलो, हांवें ताका वेलकम केलें। रुडाल्फान सांगता आसतनाय सांगलेलें की हांव मुद्दाम कित्याक सांगता म्हणजे रुडाल्फ म्हाजे कडेन येयल्या पयले दिसाच्यान मामीचें दोतोर हें स्वप्न CM सर मामीचें तें स्वप्न आहा आनी मामीची स्वप्नांत पुराय करपाक तो भारतीय जनता पार्टी कडेन जॉयन जाल्या। लोकांक कितेंय दिसो, आपल्या मतदारसंघाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करप, आपल्या मतदारसंघातलो ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करप आनी आपल्या मतदारसंघातल्या लोकां खातीर सातत्यान काम करप। हांव पळयलो फाटले फावटी तो म्हाका एकदां तें जेवण दिवपाकूय व्हेल्लो तेणी, म्हणजे कितलेशेच तेजे चाहते रुडाल्फ आनी मामीचे चाहते जे आसा हे सातत्यान ह्या परिसरांत वेगवेगळेपणे म्हणजे तिची मामीची कळकळ जी आशिल्ली ही सामान्य मनशाच्या प्रती आशिल्ली। म्हणजे वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो सामान्य मनशाक लागता त्यो गजाली जावपाक जाय आशिल्ल्यो आनी ताकाच लागून आज रुडाल्फ तोच विशय फुडें घेवन आपल्या पुराय मतदारसंघात लोकांच्या मदीं काम करता। मागता आमच्या CMा कडेन तसोच आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर की आमकां चिंबलान आमचे चिंबलचे भाव हिंगासर रूपशे येयलेले आहा। बऱ्यांतले बरे शेवपी, गोंयांक शेवपी, व्हडल्या व्हडल्या क्लबांक शेवपी आनी इतले भुरगे थिंगा टॅलंटेड आहा। एका कशे भाशेन आमकां एक ग्रावंड थिंगासर जावप आनी CMांनी म्हाका इन्शुरन्स दिलेले आहा की थिंगासर एक बऱ्यांतलो बरो ग्रावंड करतलो म्हणून, आनी आमी सगळे आशेन रावलेले आहा। आनी ब्याक मदें घालून आमकां जाय तो ग्रावंड आमचो बऱ्यांतलो बरो आमच्या भुरग्यांक मेळचो, कित्याक एटलिस्ट मामीची ती वीश आसली आनी ही वीश आमची तुमी पुरी करतले म्हणून हांव मागता ह्या कडेन मागता तुमचे कडेन। सरकार खेळा साधन सुविधा दिता, मात भुरगीं जाय तशी फुडें येना म्हूण खेळा मंत्र्याक खंत। हांवें म्हणलेलें म्हजें एक मनान एक खंत आसा। आज प्रत्येक भुरग्याक म्हजें सरकार मागता तें दिता आनी आमी केन्नाच ना अशें म्हणलें ना। खंयचे खेळगड्याक प्रोवायडेड ताजें डॉक्युमेंटेशन आनी आमच्या त्या स्किमी भितर बसता किंवा स्किमी भितर एमेंड करपाची जबाबदारी सुद्दां आमच्या गोंयच्या सरकारान घेतिल्ली आसा। परंतु आज भुरगे मुखार येता आसतना आमी पळयनात। कारणां अनेक आसपाक शकता, खास करून हांव कित्याक उलोवपाक लागता
की म्हजे मुखार आज पेरंट्स आसा. ज्या वेळाचेर एक नवोदित खेळाडू जेन्ना यंग मायंड जेन्ना मॅच्युरिटी ना तांकां डिसिजन घेवपाची त्या वेळाचेर पालकांनी जबाबदारी घेवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. शिक्षण घडये एखादें एक पोट भरपाचें माध्यम आसपाक शकता, परंतु खेळ आणि अंगीभूत आशिल्ली कला ही मनशाक एक नवें नाव नवी वळख निर्माण करून दिता. आणि म्हणूनच आणि खेळ तातूंतले भितर अशें एक आसा की जाका जिगरबाज जाय पडटा. आणि खंयचोय क्षेत्र जर तुमी निवडलें जाल्यार खेळाच्या मळाचेर जो जी हार जीत जी आसता, जे पराजय जे आसता, जे अपयश जे आसता, जे पचोवपा खातीर जिद्द आनी चिकाटी जाय पडटा. आणि ती खंयच्यान जर तयार जाता, खंयच्यान जर डेव्हलप जर जाता जाल्यार त्याच मैदाना वयल्यान तयार जाता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकार.